नमस्कार. कार्यावळीचें नांव सडेतोड नायक आनी आमी पर्यटनाचेर चर्चा करूंक हांगा जमल्यात. गोंयच्या पर्यटनाचें दुखणें कितें ह्या विशयाचेर दोन म्हत्वाचे मानेस्त आमचे मदीं आयिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आहा नंदनबाब कुडचडकार, टुरिजम इंडस्ट्रींतले एक उद्योजक. फाटलीं 25 वर्सां वेगवेगळे टुरिजमाचें काम करता. तातूंत भितर म्युझियम चलयता, नायट क्लब तांचो आसा, एक रिजॉर्ट चलयता आनी एक नॅशनल एवॉर्डूय तांकां मेळ्ळा. नंदनबाब, तुमकां हांव आमच्या कार्यावळीन येवकार दिता. आमचे मदीं आसात निलेश शाह. निलेश बाब TTAG टुरिजम ट्रॅव्हल ह्या गोंयच्या इंडस्ट्रीच्या एका फांट्याचे ते मुखेली आसात. आनीक निलेश बाब, तुमकांय हांव येवकार दिता. टुरिजम हो सद्या डिसेंबर म्हयनो आनी टुरिजमा संदर्भात खूब चर्चा चलता. मिडियान भितर गाजता चर्चा इतल्या खातीर गोंय म्हळ्यार ड्रग्स काय कितें हाची चर्चा चालू आसतनाच ह्या वेळेस सावंड पोल्युशन आमचे बिचीचेर येदे व्हडलो आवाज, अक्षरशः खिळच्यो, ताका लागून लोक बोवाळ मारपाक लागले. कोर्टान आतां आदेश दिला 10च्या नंतर अशे तरेची चलपाना. आनी फक्त ह्या आदेशा फाटल्यान सावंड पोल्युशनच कंट्रोल करप हो हेतू ना, जाल्यार ड्रग्स आनी जें पळय कितें वायट हळशीक चल्लां ताकाय नियंत्रण हाडप आसा. आमचे टॅक्सीचो वाद तुमी जाणात. वास्को ज्या पद्दतीन हांगा आयिल्ल्या भायल्या ट्युरिस्टांक छळपाचो प्रयत्न जालो, ताजो टुरिजमाचेर जाल्लो परिणाम हो खूब वायट तरेन हो सगळे कडेन आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर गेला. आनी तुमी जाणात भायले ट्युरिस्ट आतां गोंयांक येवपाक भितले काय कितें अशे तरेची चर्चा चलता आसतना आतां एक खबर आयली ती अशी की गोंयचे ट्युरिस्ट चडांत चड आतां केरळाक वचपाक लागल्यात. केरळ आनी राजस्थान ही दोन अशे तरेची डेस्टिनेशन्स आशिल्लीं जंय लोक बऱ्या टुरिजमा खातीर ऑप्ट करताले. आनी आतां जे पळय गोंयान भितर हे जी पळय हटशिकावणे वायट कर्तुबां पळय जी चल्ल्यात ताकाय लागून टुरिजमाक काळें खत लागतलें काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ल्या. नंदन बाब, तूं आनीक निलेश बाब दोगूय जाणांनी म्हाका ह्या संदर्भात तुमचे जे पळय मनान जे कितें पडसाद येतात ते थोडे भितर माणचे. न्ही, पयली गोश्ट तुवें पळय हें आतां कितल्योश्यो गोश्टी उलयल्यात हाजो पोस्ट कोविडाच्या पयलीं खूब कमी आशिल्लें. कोवीड जावन अकस्मात जे पळय लोक गोंयान आयले तें आमच्यांनी सहन जालें ना. भयंकर लोक गोंयान आयले कित्याक जगभर खंय वचूंक मेळनाशिल्लें. आनी हांगा ते सगळे येतकच नव्यो तरेन धंदे उबे रावले. सगळेच धंदे वर नॉट एप्रिशिएटेड बाय लोकल्स. थोडे धंदे लिगल आशिल्ले, बरे आशिल्ले, नीड ऑफ द अवर आशिल्ले, थोडे आशिल्ले म्हणून थोडे. आतां हातूंकूय थोडे कितें आसता, जेन्ना थंय शिस्ता थंय थोडें करपता. आतां हे ड्रग्स आयले भितर, भयंकर मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स आयले. ड्रग्सा बरोबर प्रॉस्टिट्यूशन आयलें. पूण ह्यो गोश्टी पळय आसात त्यो ह्या टुरिजम इंडस्ट्रीन सगळ्या जगभर आसात. अशें न्हय की फक्त गोंयान आयल्यो, पूण गोंयान ह्यो वाडल्यो. पयलीं समज 5% आशिल्ल्यो त्यो 25% जाल्यो. म्हणूनच तुमी पळयतात ह्या दिसांनी की एवरी डे एक ड्रग केस जावन मनशांक अरेस्ट करूंक लागले. हाजे बरोबर इवॉल्विंग विथ टायम्स ही भांगराचें गोंय, हांगा कितें ना. ब्युटिफूल बिचीस, आउटस्टँडींग सनलायट, जाका लागून सगळे जगाचे वयले युरोपियन्स हांगा येवन सनटॅन घेवंक सोदतात. सगळें आसा. जाय कितें एक नितळ क्लीन गोवा, अ गोवा विदाउट पोल्युशन. येस, हांव तुजे कडेन येता नंदन बाब. निलेश शाह, म्हाका तुजे कडल्यान तुजें इमिजिएट मनान जे कितें पडसाद आयले ते. See, basically, Goa is blessed state, which सगळे आमी मानता. जेन्ना कोविडा खातीर सगळी कडेन बंद आसले, गोवा वॉज ओन्ली प्लेस वेर जितके नॅशनल गायडलायन आसली त्या प्रमाणे ओपन जायत उरलें गोवा. अँड वी सॉ मॅक्झिमम नंबर ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा. अँड द मॅक्झिमम बेनिफिशरी वॉज हाय एंड हॉटेल्स बिकॉज दे फेल्ट दॅट दे आर द सेफ प्लेस टू बी दे. सो बेसिकली दॅट इनफ्लो कंटिन्यूड. मागीर लग्नां चालू जालीं, लग्नां बंद आसलीं खूब वर्सां, म्हणजे कोवीड टायमार धाकटी लग्नां जावपाक लागलीं. ते ऑल्सो दे प्रिफर्ड गोवा एज अ डेस्टिनेशन. सो ओवरऑल गोवा स्टार्टेड गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ टुरिस्ट एंड स्पेशली द बेनिफिशरी वेर द लिटल बीट हाय एंड. गोवा वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड. I agree. कोविड टाइम प्रसिद्धी करना आसतना आमकां भायल्यान टुरिस्ट आयले, पयलीं हिप्पी आयले, मागीर युरोपियन Absolutely, agreed. आनी आमी तेच पळय जी भांगराची तांतयां दिवपी कोंबडी मारून खावपाक लागले. आय एग्री ऑन दॅट. आतां तुमी पळयात, आतां ऑल दीस चॅलेंजीस विच आर एक्झिस्टींग फॉर लाँग, इट इज दॅट
there was no will to act on those challenges, especially transport sector. Now with the transport sector, government taking head on, पळयता ते कशी लँग्वेज यूज करता आमचे टॅक्सी भाव. सो बेसिकली गव्हर्मेंट इफ देर इज अ विल, if they what happened at MPT, which is well known, सगळे आम्ही जाणा कितें जालें तें, where American tourists were not allowed to board the coach, which is pre-booked. So I think now government has taken a firm stand and we are saying that this they is have only on paper, only No, but नंदन बाब, गव्हर्नमेंट हॅज टेकन हिज फर्म स्टँड. आम्ही गोमंतकार बरयला आनी सरकाराचेर कडक टिका केल्या, सांगून की तुम्ही तोंडाची वाफ घालचे परत. आमी एक्शन घेतले, आमी अरे एक्शन घेयात आनी मागीर बातमी जावं न्ही. पयलींच तुमी न्ही, पहिली गोष्ट जशें प्रेसिडेंटान सांगल्या की रिस्पॉन्सिबल जी पळय तुवें तांतयां म्हळ्यात न्ही, आमीच ती तांतयां फोडूंक लागल्यात. सगळीं तांतयां काडटा काडटात आनी फोडटात. अशीं समज तांतयां फोडली, फाल्यां लोक गोंयांत येवचे ना. ही इंडस्ट्री म्हण ती व्हेरी डेलिकेट इंडस्ट्री. ही डेलिकेट, आय एम टेलिंग यू, ही गोंयकारांनी आपल्या हातान एकठांय करून वाडयल्ली इंडस्ट्री. ही समज इंडस्ट्री आज गेली, ती परती गोंयांत येवची ना, लोक उपाशी पडटले. सामको नीड ऑफ द अवर जाला की आमी टॅक्सी सरकाराचे आयकनात. ते आतां मिटर लाय म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ चल्ला, सरकार कांय करना, हायकोर्टाक इंटरफेर जावचें पडलें. थंय अजुनूय ते मिटर सुरू जायनात. ताजे नंतर ते ॲप बेस्ड सर्विसीस चालू करपाक दिनात. वास्को फक्त वास्कोकारां टॅक्सीकारां खातीर उक्ते, आतां मोपा जातलें फक्त पेडणेकारांक खंय करपाक दितलें. कितें चल्लां? Basically, see, if we are talking about sustainable tourism, then the transport is a key role. Yes. And government needs to act, and I'm sure this time they have no choice but to act. Because fortunately, if you see, the transport minister has gone into record first time saying that we'll act against them. Tourism minister is being proactive and taking the meetings and trying to have this proactive to resolve this issue, and of course chief minister backing is required. म्हाका निलेश भाऊ एकच So सांग, basically म्हाका एकच सांग, फाटल्या आतां 2 म्हयने हो इश्यू चल्ला. तुमकां एज ए TTAG प्रेसिडेंट तुमकां गव्हर्मेंटान आपयल्यात आनी तुमचे बाबा प्रश्न समजून घेवपाचो प्रयत्न केला. बेसिकली दॅट्स वॉट आय एम सेईंग. बिकॉज आता इवन काल जे मिटींग केली, MPTची मिटींग झाली, पहिली मोपाची मिटींग झाली. सो TTAG इज पार्ट ऑफ, एंड वी आर गिविंग अवर सजेशन रेग्युलरली. बिकॉज कितें आसा आतां मोपा फॉर दॅट मॅटर, फर्स्ट डे इट सेल्फ द एक्सपेक्टेशन इज 3000 पीपल कमिंग इन. आता 3000 लोक जेन्ना लँड जातले तेन्ना तांकां ट्रान्सपोर्ट खंय मेळटलो? हाव दे आर गोइंग टू रिझॉल्व इट? तांकां खंय बसी दवरताले कदंबाच्यो? आय थिंक तो पळय, जितलें हांवें पळयलां त्या मोपाक सारको रेडी जावपाक आनी एक 2 ते 3 म्हयने जाय. सारकें. ते 5 तारखेक देर विल बी लॉट ऑफ टिथींग ट्रबल्स. बरोबर. इट इज नॉट फूल स्केल ऑपरेशनल. बरोबर. आनी कितें आसता, एनीथींग न्यू, आनी येदो व्हडलो तो 2800 कोटी 3000 कोटी रुपयांचो तो सामको ऑपरेशनल जाता म्हणसर कितलेशे प्रॉब्लेम्स येतले. भितर तुमी ह्यात इतलेंच न्हय, भितर वता म्हणसर टायम लागतलो, कित्याक ते रस्ते बारीक आसात, अजून रस्ते व्हड जावनात. सो वी आर गोईंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स येट. अशें दिसता की इंडिगोन येदे व्हडलो आपले सगळे फ्लीट हांगा आपले पार्क करतात, 18 इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स उगडटात. ह्या भांगराच्या गोंयान दीस इज अ बूम. आतां सांगता आमकां सगळ्या तुज्या हातूंतल्यान आमच्या सगळ्या फेलो स्टेक होल्डर्सांक, आमी समज आमचे दोळे उगडनात, महाराष्ट्रा ही इंडस्ट्री घेवन धांवतली. ही गरज आसा की आमी जे पळय आमकां पुर्वजांनी ही ब्लेसिंग्स दिल्यात ह्या इंडस्ट्रीची, ह्या इंडस्ट्री आमी आज सांबाळपाक जाय. ही सांबाळना जाल्यार तो महाराष्ट्रा सगळ्या लोकांक घेवन वतलो. लागीं आसा तो. निलेश बाब, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तुमकां. तुमची ऑर्गनायझेशन टुरिजमाक प्रोटेक्ट करता आनी इंडस्ट्री वाडोवपाक मदत करता. तुमच्या इंडस्ट्रीच्या सरकाराचेर प्रेशर कितलो? एक प्रेशर आसता, सरकार भिवपाक जाय न्ही तुमकां, की जो इंडस्ट्री आज मायनिंगा नंतर टुरिजम इंडस्ट्री इतले लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिता, इतलो पयसो जनरेट करता, सरकारची तिजोरी भरता. सी बेसिकली एक तुमी एक लक्षात घेवपाक जाय, गोवा टुरिजम बोर्ड जो आयलो, that was on the constant effort of Travel and Tourism Association of Goa. So basically our pressure is there for the welfare of the tourism industry, for the sustainability of tourism industry. Jenna again I will come back to say when COVID jana zale, we were in forefront to opening up of the industry, and whatever we could with the help of government we pushed through.
UK विजाचो जो चॅलेंज असले दॅट वॉज थँक्स टू गोवा द कॉन्स्टंट पुश द चीफ मिनिस्टर पुश टुरिझम मिनिस्टर पुश ऑफकोर्स सेंटर ऑल्सो श्रीपाद नाईकजी पुश and we got ultimately UK e-visa which was there not available. So TTAG as a pressure body is always there. Just for information, way back in 2006 आम्ही गेल्ले कोर्टान जेन्ना they were not allowing the pick up the passengers from the hotel. तो 2006 चो ऑर्डर आसा की कस्टमर हैज अ रायट टू चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ताका टॅक्सी जाय बस जाय कितें सो वी आर गोइंग टू द कोर्ट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टुरिझम अगेन वी वेंट फॉर इन 2016 बिकॉज टॅक्सी मीटर रूल बुकान आसा बट इम्प्लिमेंट जाय नासलें सो गव्हर्मेंट ऑल्सो ऑनरेबल हाय कोर्ट ऑल्सो गेव ऑर्डर दॅट टॅक्सी मीटर हॅज टू पे बट अनफॉर्च्युनेटली वॉट वी सी इज अ लॅक ऑफ इम्प्लिमेंटिंग थिंग्स and I think it's high time for sustainability of Goa as Nandan Bab just said if आमची दोळे उगडना जाल्यार distance between furthest point of South Goa and the furthest point of a good tourist spot in Maharashtra is equidistant so we lose the bus so to overcome this I think transport to begin with if it is ratified if app based taxis are allowed okay return taxi मेळ्यार cost कमी जातलो the cost will be relevant just for example फ्रॉम कावलसीम टू मोपा ते म्हणटले आमी 7,000 चार्ज करतले वन वे सो रिटर्न 14,000 जालो वीच इज प्रॅक्टिकली इवन इफ इज वॉट यू कॉल मिलियनेयर फॉर हिम हांव एक प्रश्न जाल्यार ऑफकोर्स निलेश बाब डोंट यू थिंक नीड ऑफ द अवर इज टू रिस्ट्रक्चर दीस होल इंडस्ट्री हें इतलें जाता पूण आमचें हें पळय खतखतें जालां तें खंय खतखतें शिजता आनी खंय करपता म्हणटा कळना आमी जो पळय ही रिस्ट्रक्चर म्हळ्यार कितें सांग रिस्ट्रक्चर म्हळ्यार कितें न्यू एअरपोर्ट इज कमींग न्यू डेस्टिनेशन्स वील कम अप हातूंत कितें जालां आय वील गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल आमचें भांगर खंय आसा आमचें भांगर आसा त्या बिचाचेर ह्या बिचाचेर 380 काय 400 शेकां आसात आज अशें नाही पूण म्हाका आमी स्पेसिफीक उलयतात ते ट्रान्सपोर्ट हय तूं म्हाका सांग केळशीच्यान जर मोपा वतल्यार तो 7-14 परवडपाचेच ना मागीर तो परवडपाचेच दिस इज 2 times द एअर फेअर न्ही आयकय आज निलेश बाबान म्हणा तशें सस्टेनेबिलिटी की बाबा लोकांक परवडटलें काय ना बरोबर आं आतां हाजेर चीफ मिनिस्टर काल काय पयर उलयला कळ्ळें तें तुमी आयकून घेया दिल्लीच्यान हांगा समज येतलो 60,000 रुपया टिकेट बॉम्बेच्यान हांव पयर येतालो बॉम्बेच्यान हो त्या धंद्यान आसा 18,000 रुपया टिकेट थंयच्यान 4,000 रुपया टॅक्सीचे पण लोकांक एक फॅमिली ऑफ 4 गोवा वील बी अनइकॉनॉमिकल अँड अनवायबल ऑलरेडी सी बेसिकली द ओनली वे फॉरवर्ड इन दीस आय एम शुअर एकदा मोपा चालू जालें न्ही आतां प्रॉब्लेम कितें आहा मेनी ऑफ द एअरक्राफ्ट्स आर ग्राउंडेड ऑफ इंडिगो असो के एअर इंडियाचे असो बिकॉज ऑफ स्पेअर्स अँड बिकॉज ऑफ पायलट्स ना स्टाफ ना and secondly Goa airport is already congested and demand is high so with Mopa coming in the fares will rationalize आता तुम्ही पळयता आता तुम्ही रेट्स आता जानेवारी 5 जानेवारी उपरांत पळयात रेट जे पयलीं 12,000 15,000 आसताले गोवा बॉम्बे इन जानेवारी इफ यू सी 2019 2018 ते इट्स रेशनलायज 4,000 3,500 मेळटा सो ओनली द वन मेजर पॉइंट इज दॅट कॉम्पिटिशन इज द की अनलेस कॉम्पिटिशन ना म्हाका निलेश बाब म्हाका आतां आमी ट्रान्सपोर्टाचेर उलयता आसतना एअर फेराचेरय उलोवया 30,000 50,000 तिकेटी जर जावपाक लागल्यो तुमच्या गोंयान कोण येतलो हो प्रश्न अशे वेळार वाय डोंट यू प्रोटेस्ट to the central aviation ministry. No, see, basically, this is not fair. Basically, when we are talking, say I'm in that business. So I'm not trying to defend it. But कितें आसता aircraft जे आसता न्ही ती suppose 200 seats आसा that's divided into different fare buckets. To go to Vietnam. If you book in advance तुमकां X rate मेळटा near the date 10 seat 15 seat उरली rate high जाता आनी for airline good luck Goa is a hot destination it is sold out even तो टिकेटी मेळना so basically the idea is more frequency coming to Goa इवन आता लंडन वयतले तुम्ही गोंयकार कोण वयतलो गोंयकार आमचे खूब भाव लंडनाक आसा लंडन फेअर 1,20,000 1,25,000 आसा आणि अमेरिकाकूय सेम फेअर मेळटा सो वॉट आय एम सेइंग द आयडिया इज दॅट विथ मोपा कमिंग इन मोर एअरलायन्स शूड कम इन सिमिलरली
transport also, if we have to get more competitive, more taxis has to be economical and more competition has to come in. No, but- Similarly, hotels are costs have also gone up very high. Let's be admitted. Nilesh Bab, what you say, everything has become expensive. I can understand. But as TTAG, there has to be a rational thought process from TTAG to explain to people की तुम्ही इतले expensive करनाकात की people will leave Goa and migrate to some other states. Absolutely. In So fact, already people are going to Kerala. in fact, on that thing, we always have our brainstorming in our managing committee, saying that we should not, make it so expensive that charter tourism, which is, sustainable, gives a business to small hotels, they come out of reach and people start moving out of Goa. Correct. So there are corrective steps which we constantly, what happens is discussion with the industry, discussing with the stakeholder, let it not make it more so expensive that it's out of reach for outside Goa. Like just for it is बोटची already- आसा म्हणजे रिवर आमचे कितें म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्स आसा it is economical for tourists go to Malvan and do it. So what we are seeing already, people are going to Malvan and taking those facilities. So idea is we need to be competitive for sustainability of Goa, because today we have to understand competition is there in each field. आणि आमच्या गोंयांत अशें ना, सगळे कडेन other option आसा. Nandan Bab म्हणटात Vietnam is cheaper. If you go to Sri Lanka, it is cheaper. Even you can for water sports, if you go to Thailand or Bali, it is more reasonable. दुसरें, So let me- sustainability म्हाका नंतर we have to understand. म्हाका तुमकां एक सामको आनी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विचारपाचो आहा तो असो की मालवण जर वॉटर स्पोर्ट्स बरे तरेन आनी सवाय सुरू करूं शकता, गोंय कित्याक करूं शकना? बाकीचे केरळाक जर अशे वेगवेगळे इंडस्ट्रीज जर टुरिजम रिलेटेड सुरू जातात, गोंयाक कित्याक जायनात? कोकण आतां आनीक कितलेशे टुरिजमान भितर वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स टू डेस्टिनेशन इतले तयार करपाचो आहा. म्हाका दिसता करप्शन इज वन ऑफ द रिजन. ना गोंयान एक मेंटॅलिटी जाल्या इन माय बॅकयार्ड थियरी, म्हणजे म्हज्या सायडीन आसा तातूंत धंदो हांवेंच करचो, तुका करूंक दिवपाचो ना, ही एक थियरी आमची पयलीं पासून. हांव कुडचड्यार वयलो, हांव कुडचड्यारचें तुवें मडगांवच्यान कुडचड्यार येवन धंदो करपाचो ना, मडगांवच्या कारणान कुडचडकार अशें ही पळय आमची मेंटॅलिटी जाल्या न्ही की कुडके हे हो गांव म्हजो, तातूंत कितें मागीर ही विलेज, त्या विलेजीन हो गांव, त्या गांवान समज म्हाकाच, ही पळय आमची मोनोपोलिस्टीक आयडियाज पळय जावपाक लागल्यात न्ही, हातूंत आमी गोंय डिस्ट्रॉय करूंक लागल्यात. वी हॅव टू चेंज. दुसरें नाही, दुसरें टेस्ट ऑफ टुरिस्ट इज चेंजिंग. हाय एंड टुरिस्ट समज आयलो, तांचो रिक्वायरमेंट इज डिफरंट, वीच वी आर नॉट बीन एबल टू सो प्रोवायड. म्हाका एक सांग, तूं आतां काय खंयच्या ऑफिशियल बॉडीचेर ना, तूं एका इंडस्ट्रीचो प्रतिनिधी. हय. म्हाका सांग, हे सगळें जें पळय जाता, बऱ्यो इंडस्ट्रीज गोंयान कित्याक येना, टुरिजम रिलेटेड वेगवेगळ्यो एक्टिविटी कित्याक सुरू जायनात? आनी बरें, हांव कितें म्हणलें, अरे कोण दिल्लीच्यान येता आनी कोण खोटे मारून हांगा हॉटेल घालता. म्हाका एकूच प्रश्न तुका, हय तुमी सदांच ह्या हातून बसून उलयतात, हय केन्ना 1000 स्क्वेअर मिटर जागो घेयात न्हय, आनी त्या जाग्यार परमिशन मागून ट्राय करात. त्यो परमिशन तुमकां थंय कितलीं ऑब्जेक्शनां येतात, थंय कोण क्लेम्स करता, थंय मागीर आनी कोण येता, अशें येतले कोण? आनीक राजकीय फुडारी पयशे मागता मरे. पळय, फायल पास जावपाक तुजी कितले वर्सां लागतात, फायल पास जावपाक कितें कितें आडखळी येतात. TTAG प्रेसिडेंट आहा विचार. See, basically, what has happened with Goa is that we have become self-centered. Maka kide. See, basically, nobody is thinking of Goa as a whole. So, what happens is, पंचायत गेलो तर आपली थेरी काडटा. एक्झॅक्टली. हांगा आनी वयर खंय गेलो आनी आपली थेरी काडटा. सो प्रॉब्लेम वॉट हॅपन्स इज गोवा एज अ होल इज लुजिंग आउट एज अ डेस्टिनेशन. गोंयाचे लोकूय सुद्दां आसा ते बिकम सेल्फ सेंट्रीक. आमकां IIT नाका, आमकां मोबायल टावर जाय, मोबायल रेंज जाय पण टावर नाका. मोबायलूच घेवन कंप्लीट करतात. हय. सो प्रॉब्लेम इज इन गोवा एज अ पब्लीक वी हॅव बिकम व्हेरी सेल्फ सेंटर्ड. सो आय थिंक वी हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गोवा फर्स्ट, then think of ourselves and the other thing. If we start thinking about Goa first, we rest be assured there's enough opportunity for each one of us. कोणी भायर वचपाची गरज ना, इनफ बिझनेस आसा ना. पण आतां ताणें म्हणलें न्ही आमकां मोबायल जाय, टॉवर नाका, IIT नाका. म्हाका नंदन तूं एक खरो गोंयकार म्हणून आमी तुजे कडेन पळयतात. आं, अशे परिस्थितींत म्हाका सांग, आमकां कितले ट्युरिस्ट गोंयान जाय? आमचें पॉप्युलेशन 17 लाख, जवळ जवळ 50 लाखाचे वयर आतां जाल्यार आतां खंय 1 कोटी येवपाचें मरे, आनी एक एअरपोर्ट, हें आमकां सगळें जाय. राजूबाब, ह्या मातयेचो आनी ह्या इंडस्ट्रीचो म्हाका खूब गर्व आशिल्लो. हय.
तुका समज म्हाका 2 शब्दान सांगपाक जाय, हांव ह्या धंद्याचेर आनी आज धंदो करूंकूच विटला. तो पळय स्ट्रेस घेवचो पडटा. बरोबर. इज इट वर्थ इट हें आज एवरी गोवन विचार करता आनी काडून भाड्याक अरे दिता. तूं म्हाका एक सांग, तूं एक बरो पॅरेलेसिया म्हणतो एक बरो हणजोण्या नायट क्लब चलयतालो, व्हेरी डिसेंट, म्हणजे जाजो किर्ती गोंय देश आनी देशा भायर पाविल्ली, तूं बंद कित्याक करचो पडलो? कितें जालें, हांगा सगळें जेन्ना कितेंय चड बरें जाता तेन्ना लोकांची दिश्ट लागता, दोळे लागतात आनी लोक नाका आसतना फातर मारूंक लागतात. जेन्ना असल्यो गोश्टी घडटात तेन्ना तसल्यो गोश्टी सोडून दुसरे कडेन करप बरें. म्हणूनच हांव सांगता, हें अशें कितल्याशा लोकांक घडटा. तुमचे दोळे उगडात, गोंय काबार करनाकात, धाकटें तें मायनींग बंद जालां, टुरिजम समज बंद मायनींग बंद जालां, शेत रोवचें पडटलें आमकां. मायनींग बंद जालें की कारण ताणें अतिताय केली, ताणें नाका आसतना खडलें, हजारांनी कोट्याची लूट केली. आतां टुरिजमूय तेंच करता, तेंच करता. सो टुरिजमूय बंद जातलें. हें TTAG in consultation with other stakeholders and the governance have to come with a rational policy. म्हाका निलेश बाब एक सांगात, गोंयांत भितर टुरिजम इंडस्ट्रीन इन्व्हेस्टमेंट कितलो केला? सी बेसिकली आता कोणी आयलो न्ही इन्वेस्ट करपाक गोवा, हय, एज नंदन बाब सांगला, इट टेक्स लॉट ऑफ टायम, मनी अँड वन्स मनी इज आतां इन्वेस्ट केलें आनी ते टायमार परमिशन मेळना, देन दे लूज इंटरेस्ट अँड लायक आतां गोल्फ कोर्स येवपाचो आसता गोवा. ही वॉज सपोज टू पुट 900 crores. That company went declared themselves bankrupt. 2012 आयिल्ली, Yes. 2019 bankrupt. The good project, bad project is different thing. Once permission is given, it is duty of the government to give the hand holding till that project starts. Now, त्याने bankruptcy declare केली. Can you imagine that जे झाले त्याच्या खातीर द नेम विच इज गॉन गोवा, nobody wants to come to Goa, no big projects or high-end tourists when we talk about. Exactly. When we are talking about sustainability, we require one particular type of tourists which will pay good money and which will help our circular and very economy decent in big people. way. But problem कितें आसा? म्हाका नंदन बाब परत हांव त्याच प्रश्नाचेर येता, जो उलटू उलोवपाक सोदतालो आनी तुका हांवें हाडयल्लो. क्वॉलिटी टुरिजम आमकां जाय. हय, तूं म्हाका तुजो क्वॉलिटी टुरिजमाचो अर्थ सांग. हय. पयली गोश्ट तुका हांव एका सेकंडा भितर सांगता. इवॉल्वमेंट. पयलीं आमचें गोंयचें टुरिजम इंडस्ट्री फक्त चार्टर टुरिजमाच्या टायमार आशिल्लें. ह्या 15 वर्सांक इट इनवॉल्वड इंटू 365 days. म्हळ्यार वर्साक 365 days देर आर टुरिस्ट कमिंग इन. अँड दीस whether you like it or you don't like it, it came because of the casino industry. Post that, आज आमची सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणटा ती आमची बीच. आज आसागांव सगळे भायले फॉरेनर येवन एका डिशाचे 3,000 चार्ज, एका डिशाचे 4,000 रुपया चार्ज करतात. आनी आमचे जे शॅक आसात आनी खंयी समज आशिल्ले तो एक शॅक दिसाक 5-5 लाख रुपया जोडटलो आशिल्लो. Shacks have to evolve into finest restaurants of Goa. Shacks have to make so much money. The whole next transition of tourism industry rests in the hands of the shack. Shackani समज बरे cooks हाडले, बरे तरेन हें केलें, दिसाक तांच्यांनी 5 लाख रुपया जोडपाची ताकद आसा. And this is what is the तुवें need of. आनी एक शॅक्स जाले, आमचे बीच टुरिजम जालें, वॉटर स्पोर्ट्स, हिंटरलँड टुरिजम, हय. हे कांय कन्सेप्ट सरकारान आमकां आयकल्ले आमी 15 वर्सां पयलीं. हय. खंय आहा ते? ना, आतां कितें जातलें, मोपा येतकच हांगा एक प्रायवेट एअरलायन येवन तुज्यान स्टॉप करूंक देर वॉज नो पार्किंग बेस बिकॉज इट वॉज अ डिफेन्स एअरपोर्ट. आतां चार्टर एअरक्राफ्ट कॅन बी पार्क्ड एट मोपा. आतां गरज कितें जाय? वन ब्युटिफूल मरिना where there will be 500 different ships. That is an industry that brings the rich and the famous. What Goa needs is the rich and the famous. जशे चार्टर ऑपरेटर्स येवन त्या पाकल्याची तसो कलर दिसलो, that is the salt to our tourism industry. तशीच ही salt येवपाक we need high-end tourists who will come with beautiful yachts, they'll come with beautiful aircraft, and that glamour जे जगभर आसता तें गोंयांत जाय. निलेश टू ब्रिंग इट. बाब तो म्हणटा क्वॉलिटी टुरिजम आनी चड पयसो खर्च करपी टुरिस्ट. आनी आज ज्या पद्दतीन पळय जो कचरो येता, कचरो शब्द कोणाकल्यान वापरलो म्हणून बोवाळ जाल्लो, पूण तो तुमी अशे तरेची टुरिस्ट, दर्जेदार टुरिस्ट
अंडर द टुरिजम हें कशें हाडटले? See, basically, I think we have just begun on that. If you see the Goa je hotel rates are, they are one of the highest in country. So that means high-end tourists are coming into Goa. So we build in more infrastructure to attract high-end tourists. Secondly, with MOPA coming into the our dependence on charter will reduce. We'll have more scheduled flights coming into Goa. A scheduled flight I like that tourists can come round a year. And basically, when the connectivity is good, anywhere in the world, if anybody wants to come to India, I think Goa will be most preferred destination. So you can take me writing from me. There are almost 12 to 13 airlines who want to start to Goa. Besides आता जे आमचे Air India आसा, Qatar आसा, Oman आसा, Air Arabia आसा. So besides that, almost 7-8 new airlines will start in another 6 months. म्हाका तुजो फायनल स्टेटमेंट जाय. आमचो कार्यावळीचो वेळ सोंपलो. मग इतलेंच हय. या ब्युटिफूल गोंयान आमकां खूब दिलें. ह्या खाल्ल्या पानार रिशीक करनाकात. वाचोवया हें गोंय. फुडल्या जनरेशनाक दवरया, बरें दवरया. लेट्स प्रोटेक्ट इट. थँक्यू. या I think I will just repeat. Government should start walking the talk. I think we Very can nice. change the Very make nice. lot of तुम्ही changes. म्हणला निलेश बाब वॉकिंग द टॉक म्हणला ताणें म्हणलं गोंय वाचोया. हे दोन्ही यांची सांगड घालून हांव सांगूंक सोदतां सरकारान आतां पर्यटनान टुरिजमान कमीत कमी हस्तक्षेप करचो. जेन्ना सरकारचो हस्तक्षेप कमी जाता आनी जेन्ना टुरिजम इंडस्ट्रीक वाडपाक दितात, स्वातंत्र्य मेळटा आनी तांकां मुक्ती मेळटा पळय अशे तरेच्या चडांत चड सरकारी कंट्रोलांतल्यान तेन्ना टुरिजम इंडस्ट्री वाडूंक शकता. आज अशें जालां निर्णायकी कोण निर्णय घेतात ताचें इम्प्लिमेंटेशन जायना, हायकोर्टाक इम्प्लिमेंटेशन करचें पडटा. हें जें पळय कितें चल्लां हें वायट पद्दतीन चल्लां. ताका लागून टुरिजम हें वायटांतल्यान आनीक वायट जायत आसा. लोक गोंयान येवपाची गोंयाक टाळपाची पर्यटक भिरांत निर्माण जाले आनी हातूंतल्यान वांटोवप एकच टुरिजम इंडस्ट्री कशे तरेन बरे तरेन सस्टेनेबल पांयाचेर उबी रावपाची गरज आसा. तुमी दोगूय जाण आमच्या कार्यावळीन आयले, तुमकां हांव धन्यवाद दितां. Thank you. पळयत रावात गोमंतक TV.